हाचे पयलीं जो तर हिस्ट्री काडशी तूं गोंयची लास्ट 25 इयर्स कितके आमदार आनी मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर आख्खो संवसार भोंवले गार्बेज स्टडी करपाक. ते गेले आनी हिंगा येयले गोंयांनी कांयच करूंक ना आनी आमी करून दाखयले आनी आमचो गार्बेज प्लांट सगळे आयकता आयज. हांवें 2012 सांगलेलें गोवा गार्बेज कॉर्पोरेशन जावचें म्हणून आनी ते फायनली चीफ मिनिस्टरान केलें मनोहर पर्रीकारान. कित्याक केलें? ताका कळलें की हे गार्बेज कॉर्पोरेशन वॉज द नीड ऑफ द आवर. आयज हांव वन स्टेप फुडें वयता, मिनिस्ट्री जावची म्हणून गार्बेजाची. म्हणजे हे सगळे जाण जे आयज हावजींग मिनिस्टर केल्या आनी कसले मिनिस्टर केल्या, खूब भाशेचे मिनिस्टर केल्या, सगळे भाशेन मिनिस्ट्री आहा, पूण गार्बेज म्हणटा पळय तेजी मिनिस्ट्री ना. कित्याक तेजेर वास येता. जर गार्बेजाचो मिनिस्टर कोण जावचो ना, हांव म्हाजी तयारी आहा जावपाक. बाब विजय सरदेसाय कडेन पयर उलयतालो हांव. विजय सरदेसायान म्हाका डायरेक्ट सजेशन केलें, मायकल जो तो उलयतालो की गार्बेजाचें कॉर्पोरेशन जावचें. आयज कॉर्पोरेशनान मिटींग जाता आमची 3 म्हयन्यांनी एकदां. खंयची कामां जातली? जावंकूच शकना. इम्पॉसिबल इज द वर्ड टू गो हेड आफ्टर हॅविंग मिटींग इन 6 months. यू हॅव टू हॅव डेली रिव्यू मिटिंग्स ऑन गार्बेज, whether garbage is really being collected from different towns and cities and villages of Goa or not. So it's a big challenge before the government, before the legislators, before the elected representatives, that is panchas, sarpanchas, councillors, everyone. Today मारगांव सारखे वर्स्ट कंडिशनान आहा. थिंगा बाब विजय सरदेसायाक त्रास जाल्लो आहा. हे त्रास तेणें करूंक ना, हे आदले तेजे प्रिडिसेसरांनी त्रास करून दवरलेले आहा. की कोण जो गार्बेज प्लांट चलयता थिंगासर, म्हणजे खंय तरी आमी जी टॅक्नोलॉजी वेस्ट प्लांटार आमचे केल्या ती आनी ही टॅक्नोलॉजी खूब डिफरंट आहा. सो स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट जावचो जाल्यार म्हाजे हिसपान इमिडिएटली मारगांव, फातोर्डा, कुर्तोरी म्हणून आनी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी नावेली म्हणून तेणी धाकटो प्लांट थिंगा घालपाक जाय. आनी त्या खातीर ही सायट जी आहा ती आमकां हँड ओवर करपाक जाय, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. आनी म्हाजे मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट आहा, बाब विजय सरदेसायाकूय रिक्वेस्ट आहा, ही इज द डेप्युटी चीफ मिनिस्टर, ही अंडरस्टँड, प्रमोद सावंत एंड ही अंडरस्टँड्स वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट. दॅट मिनिस्ट्री ऑफ गार्बेज शूड बी फॉर्म, मिनिस्टर फॉर गार्बेज आसचो. हितून डिपार्टमेंटल हेड्स आनी सगळे भाशेचे म्हणजे एनवायरमेंटल इंजिनियर्स, सायंटिफीक ट्रीट करपी म्हणजे जाणा जावपी सगळ्यांक आमकां वी कॅन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. आनी इट्स अ बीग थिंग जे आमी आयज गार्बेज सेस म्हणून कलेक्ट करता गव्हर्मेंट, ते पयशे त्या डिपार्टमेंटाक वचपाक जाय. आनी इमिडिएटली त्या डिपार्टमेंटांसून रिव्यू घेवपाक जाय की कितली चालाना मारली. until and unless you don't challan the people who are making bags of garbage and throwing on the road, throwing in the gutter, throwing in the river, sea, everywhere, हे जो तर तुम्ही चलान मारिना जाल्यार यू आर टॉकिंग ऑन द वॉल्स म्हणटा पळय ते. म्हणजे तुका फुडें हें ना, विजन ना तेचो. स्मोकिंग ड्रायव्ह जो जाता तसो हो ड्रायव्ह जावपाक जाय. बट फर्स्ट ऑफ ऑल सेट अप गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट, जो बाबूश मनसरादान काल म्हटला की बांयगीण इज द नीड ऑफ द आवर. म्हाका दिसता तेणी खूब टायम लागलो तांकां म्हणपाकें, बट स्टील आय वेलकम हिज डिसिजन दॅट गार्बेज सोल्युशन हाडपाक. फर्स्ट टायम बाबूश मनसरादान सांगला की बाबा बांयगिणी प्लांट आपलो पयलो करचो म्हणून. इतले पयलीं सगळे ओपोज करताले, आमदार ओपोज करताले, तिसवाडीचे कितकेच जाण जे आमदार आहा ते ओपोज करताले. मनोहर पर्रीकार म्हाका दिसता वॉन्टेड टू सेट अप दीस गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट इन बांयगिणी लॉंग बॅक. आयज 16 वर्सां 17 वर्सां जालीं तेणी 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो एक्वायर केला, कांयच करूंक ना. पूण वेलकम डिसिजन ऑफ बाबूश मनसराद दॅट ही वॉन्ट्स बांयगिणी ट्रिटमेंट प्लांट टू बी ऑन टॉप प्रायोरिटी. This can be only possible through Goa Solid Waste Management Corporation and the ministry which is yet to be formed of garbage. And I feel that Chief Minister and the Deputy Chief Minister Vijay Sardesai will look at this demand of mine positively.